संतोषांसुमिया समोर तुझ्या दाता स्तुती वडा उल्हास जेवणा तुझ्या सर्गीच्या जेवणा तुझ्या सोमिया पूर्वे नामी आल्या भक्ती मोगा आम्ही हर्षिता काळजान मनान ये जा तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही देता येतो आम्ही वडा संतोषा सुमिया स्तुती वडा उल्हास देवना तुझ्या सर्गीच्या. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो. सद्याकडच्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. कोरोना पिडी निमती आनी शेन्स इतर पिरियडी निमती इगर्जे उत्सव मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तसल्या सर भावार्थी भावा भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ते रितीन परगांवांत असलेल्या मुंबईंत असलेल्या आनी इतर शहरांनी गांवांनी विविध पिडेक संकश्टांक बली जाल्ल्या भावा भयणी खातीर विशेष करून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तुमचे खातीर आमी मागता. हे संदर्भार देवाक अर्गांसावन सांज सुद्दां मारिफा लाभलेल्या बऱ्यापणाक देवाक अर्गांसावन मिसाचें बलिदान भेटयतात. जॉन आनी जूड मिनेजीस बोंदेल तशेंच देवातीन मोंतू मरियन पिरेरा हाच्या दुसऱ्या वर्साच्या मरणा सुडास कडून मिसाचें बलिदान भेटयतात. पिरेरा कुटाम अंधेरी मुंबई. देवातान लाभलेल्या सर बरेपणाक आनी आशिर्वादां खातीर अर्गांसावन भेटयता. मॅटिल्डा मिरांदा मुंबई. तशेंच बरें लग्न जिवीत एका जोड्याक जिवोवचें वाग आनी बेसांव फोव केल्ल्याक देवाक अर्गांसावन भेटयता. मॅटिल्डा मिरांदा मुंबई. देवातीन कामील आनी शीला सल्डानाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. मार्गरेट गोन्साल्वीस मुंबई. हे सविरेद्या पासून मागया आम्हा समेस्तां पासून मागया. जे कोणाक मागतान बसयलां तांचो उडास काडून तांच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्या स्वेकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो. हेच्या दिवस्तुतींत जेजू आमच्या घरांनी आमचे संगी वस्ती करूंक आशा येता. सीस जेजू खंय रावता तें तांकां वर्तेक आकर्शणाचें आनी वर्तेक आतुरायेचें जावंक पावुल्लें. ते ताच्या फाटल्यान सोदून गेले आनी सुवार्थेकार म्हणटा ते ताच्या सांगाता रावले. ते त्या दीस ताच्या सांगाता रावले म्हणटा आसतना जेजूच्या सांगाता ते रावले. तर जेजू खंय रावलो? खंयसर मागणी, खंयसर मोग, खंयसर स्वागत, खंयसर सोडतोड, खंयसर सोंसणीकाय, खंयसर त्याग, खंयसर कुशलकाय मोगा संबंद आसात. थंयसर जेजू रावता म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां दिता. तशें आसतना त्याच मनोभावान आमचें जिवीत जावच्याक आनी आमच्या घरांनी आमच्या काळ सामानांत जेजून सदांच वस्ती करच्याक तसलो एक वातावरण आमचे ती रुता जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भवते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. ही घडी बरदोळे दांपया. मगळ सुम्या
तुका आमच्या जिवितांत पवित्र स्थान पवित्र मान दिनातल्या खातीर आमी पश्चात्तापवता भक्षाणे मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय तुका आमच्या घरांत आमच्या जिवांत वस्ती करूंक फावत आसलें वातावरण रुपीत करिनातल्या खातीर आमी पश्चात्तापवता भक्षाणे मागून म्हणटा सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय राग मसूर स्वार्थ अबलेशपण दवरन जियोना हेरांच्या दुखाक कारण जाल्ल्या पासून हाचे मुखान तुका दूख दिल्ल्या पासून पश्चात्तापवता सुम्या भक्षाणे मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळ दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवाको सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वंदना सोनिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे नित्य पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता ये close to Bobby, ये close to ईश्वर, ये close to परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थूया इकडे बुरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर इरेद्यां खातीर ते सवां खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारांनी आमच्या भोवमोगा ससनाच्या देवा सर्गांनी संवसारातून ससलयताय तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. देवाची सोल्या पेट असली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदून आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलिशी धांवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदूंक वच. तो न्हिदूंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो
तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय? पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. परतून न्हिदोंक वच. तेदोळ पर्यान सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका तेदोळ पर्यांत कलीत करूंक नासले. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय? सर्वेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताजेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलाक जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी ताचे एकच एक उतार निर्फळ जावंक ताणें दिल्ले ना. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुझी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेव नाशेव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागोवन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्या कान दिलें. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन तें. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोवंक ना. तेन्ना आपले हांव येता मोळे हांवें. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कोवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलें आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूं म्हाका संत. तुझें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतल्या वाचप. भावां भयणीनो, कूड व्याभिचारा पसत न्हय, ती सोम्या पसत आनी सोमी कुडी पसत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय, बगर आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणात गी, पूण कोण सोम्याक एकवडटा तो ताजे संगी एक आत्मो जाता. तर व्याभिचारांतान फोळाफोळ गया, मनीस आदारता ते हर एक पातक ताजे कुडी भायर तो करता, पूण व्याभिचाराचे पातक आपलेच कुडी विरोध तो करता.
तुमचे कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात की तो सत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला, तुमी तुमचीच आस्त न्हय. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात, देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia गाव्या सौम्या करसिया, ताजा पवित्रावा होगली कुसया. Alleluia गाव्या सौम्या करसिया, ताजा पवित्रावा होगली कुसया. मेशिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो, कुरपानी सत ताचे मारी फात आयले. Alleluia गाव्या सौम्या करसिया, ताजा पवित्र नावा होगली कुसया. Alleluia गाव्या सौम्या करसिया, ताजा पवित्र नावा होगली कुसया. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवंतो जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग सिसा सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तोळ ताणें जेजूक तेणेच्यान सुमकून वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शिश्य जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटी घुंवलो आनी ते आपल्या पटणान फाटल्यान येताले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारी लागलो. राबी तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून ताका सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुवांवच्या आयकून जेजू फाटल्यान गेल्या दोगांतलो एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे. ताणें वचून पयलें आपल्या काशा भावाक सिमांवकू सोदून काडलो आनी मेशिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हणून ताका सांगलें. उपरांत तो सिमांव जेजूचो आपूण हांडायलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुवांव सोपोत सिमांव, तुका ह्या फुडा केफास म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रू वा कडप. देवाचे उतर वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, स्नानीक जुवांव एक वरतो मनीस, ताका श्रेश्ठ प्रवादी म्हण आपयतात. ताकाय ताचे म्हणलेस कांय थोडे शीस आसले, फाटलावदार आसले. तांतलो एकलो जुवांव ही सुवार्ता बरयलोलो आनी एकलो पेद्रूचो भाव आंद्रे हे स्नानीक जुवांवचे शीस जावन आसले. हे आपले मेस्त्री जुवांव स्नानीक जुवांव संगी उबे वचोन आसतना जेजू तेणें तांच्या सुमकोन वेतालो तें स्नानीक जुवांव पळयता. हे जेजूची वळख जुवांवक जावं दी, वंजलिस्त जुवांवक जावं दी, वा पेद्रूच्या भावा आंद्रेक जावं दी नातल्ली. ते स्नानीक जुवांव सांगाता उबे आसतना जेजू तेणें सुमकोन वेताना स्नानीक जुवांव जेजूक पळयता आनी ह्या दोगांची सांख जेजूची वळख करून दिता. स्नानीक जुवांव जेजूक बरें वळखता. तो कोण, तो खंय तावन तो आयला, कित्याक तो आयला, ताचें मिसांव कितें आनी कितें ताचें जिवीत, हें सगळें स्नानीक जुवांव बरें जाण आसलो. ह्यात जेजू विशयान ताणें साक्ष दिल्ली. ताणें वाडत वाडत वचय आनी हांवें देवत देवत येसय. भागोवन ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडूंक जायता हांव योग्य न्ही. म्हज्या उपरांत येता बलिश्ट, हांव उदकांत स्नान दितां पूण म्हज्या उपरांत येता तो पवित्रत्म्यान स्नान दितलो. म्हज्या की तो व्हरतो, म्हज्या की तो बलिश्ट, असल्या उतरांनी साक्ष दिल्लें हें जेजू विशांत. आनी ह्यो जेजू कोण म्हणलें सत स्नानीक जुवांव बरें जाण आसलो देखून तो
पेद्रोच्या भावा आंद्रेक आनी जुआंव वांजेलिस्त ताका ह्या जुआंवक जेजूची वळख करून दिता. तो म्हणटा पळया देवाची शिडी, पळया देवाची शिडी. हांगासर देवाची शिडी म्हणटा आसतना दोन गणितां आमकां उडासाक येतात. एक पोरण्या सोल्ल्यांत पोरनो करार देवान इस्रायल परजेती इजिप्तांत केल्लो तो. एक शेळी तलाश करीची आयब नासलेली तेळी ती आनी कसलेंच वायट नासलेली आयब नासलेली शिडी दादलो शेळी ती जावंक जाय. नमलेलो काळ पर्यंत ते शेळीची जतन करूंक जाय आनी नमलेलो काळ भरतच त्या शेळयेक जिवेशें मारूंक जाय. ताचे रगत इस्रायल घरांच्या हेब्रेव घरांच्या घरच्या मुखल्या बागल्याच्या उब्या आनी आडव्या खांब्याक शिणोवंक जाय. शेळयेचें मांस कोडू भाजयेन खावंक जाय. बेकमर उंड्याची परब तुमी संभ्रमूंक जाय म्हणलो तो सल्लो ती शेळी हांगासर उगडासा येता. दुसरी शेळी पास्कांची शेळी आनी पास्कांचें फेस्त संभ्रमच्या त्या 2 दिसां फुडें निमाण्या बेरेस्तारा दिसा जेजून निमाणें जेवण केलें. आपणाची सुकूड आनी रगत समर्पण शिसांक दिलें आनी निमाण्या शुक्रारा दिसा आनी आपणाकच मनशाच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर कुर्सार एक शेळी कशें बलिदान ताणें भेटयलें. ताचें रगत त्या कुर्साच्या उब्या आनी आडव्या कुर्साक त्या रुकाडाक सरयलें आनी जे कोण त्या कुर्साचे दिश्ट लायतात सगळे बचाव जातले म्हणलो संकेत तो. आनी ह्या संदर्भार स्थानीक जुआंव म्हणटा पळया देवाची शेळी म्हणजे देवान तलाश केल्ली कसलेच आयब नासलेली अपट्ट पवित्र दादलो शेळी ती पास्कांच्या फेस्ताक मारूंक आयती करून दवरल्या. म्हज्या आनी तुमच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर म्हज्या आनी तुमच्या आनी संवसाराच्या सोडूने खातीर ती शेळी समर्पीत केल्या म्हणल्यार सत तो थंयसर उल्लेख करता. हे संदर्भार तो देवाचो पूत म्हणल्यार सती तो हांगासर उगडापें करता. आनी ह्या उतरां मारिफांत स्थानीक जुआंव सांगूंक अशें येता जेजू एक प्रवादी, जेजू एक राई, जेजू एक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. संवसारी याजक लोकां नाडलेलीं दानां घेतात, देवाक कणी करपितात. पूण हो याजक आपणाचीच बली कशें कुर्सार भेटयतलो, आपणाचीच बली कशें कुर्सार भेटयतलो तसलो एक श्रेश्ठ याजक. देवाची शेळी म्हणल्यार सत तो उगडापें करतना तो देवातावन आयला, देवाचो जण तो, देवाचो पूत तो, सर्गा संवसाराचो धनी म्हणल्यार सती स्थानीक जुआंव ह्या आंद्रेक आनी ह्या जुआंवक उगडापें करता. आनी येता वळ हो आंद्रे आनी जुआंव एका रितीच्या दोदोसकायेन भरतात. सर्गा संवसाराचो धनी, आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांबाळणार देव आमच्या मदें आसा तर तो खंय रावता, ताचें घर कशें आसा, ताचें वातावरण कशें आसा, ताणें जेवची रीत, ताणें चलची रीत, ताणें रावची रीत कशी म्हणलें एक आतुराय तांकां भोगता. देखून ते लोक ताच्या फाटल्यान वेतात सोदना करच्याक. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो संवसारी जिवितांत व्हड मनीस आसात तर तांची जिणी रीत आमकां समजूंक आमकां खुशी जाता. आमकां आतुराय आसा तांची जिणी रीत, ते कशें चलतात, कशें रावतात, कशें जियेतात, कितें खातात, कितें करतात तें आमकां एक आतुराय. देखून आमी युट्यूबार सोदता व्हडले फिल्म स्टार तांचे जिणी रीत कशेली, व्हडले राजकीय अधिक मुखेली आसात तांचे जिणी रीत कसली म्हणलें आमकां आतुरायेन आमी युट्यूबार सोदना करता. तशेंच आमकां एक आतुराय आसा व्हड मनीस खंयसर रावतात, खंयच्या घरा रावतात म्हणून. बेंगलोरान गेल्यान जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री खंयच्या घरा रावता आनी विरोध पक्षाचो अध्यक्ष खंयसर रावता. आमच्या राज्यकुमाराचें घर कशें आसा, आमच्या आनी व्हडल्या सुदीपाचें घर कशें आसा, वा आमच्या राज्यपालाचें घर कशें आसा, ते खंय रावतात म्हणली आतुराई. देखून आमी बेंगलोर गेल्यार तांची घरां पळोवचे प्रयत्न करता. मुंबय गेल्यार अमिताभ बच्चनाचें घर कशें आसा, शाहरुख खानाचें घर कशें आसा,
सचिन तेंडुलकराचें घर कशें आसा आनी इतर फिल्म स्टारांचें घर कशें आसात म्हणलें आमकां पळोवचें आशा आसता आनी ते कशे रावतात खंय रावतात म्हणून पळोवचें आसा देखून मुंबय गेल्यार जू गी बँड्रा गी वचून आमी तांची घरां पळोवचें प्रयत्न करता. दिल्ली गेल्यार आमचो प्रधानी खंयसर रावता ताचें ऑफीस खंय आसा ताचें घर खंयसर आसा तसो बंगलो कसो आनी लोकसभेक कशें आसा तशेंच आमचो राष्ट्रपतीचें घर कशें आसा तो खंयसर रावता कितें करता म्हणली आतुराय आमकां आसा. देखून आमी तीं घरां पळोवंक येता. व्हड व्हड मनीस कितें खातात कितें जेवतात तें आमकां आतुराय आसा ताची सोदना आमी करता. कित्याक ही आमकां एका रितीची आतुराय सडयता. तशेंच ह्या सिसांक सारका संवसार सोदनी खंय रावसा कितें खाता कितें जेवता आनी कशें जियेता म्हणल्या विशीं समजोवची आतुराय. देखून ते लोक फाटल्यान वेतात आनी ते सोदनार आसतात. ते सोदून वता आसतना जेजू फाटीं घेवन पळयता आनी जेजू विचारता तांचे लागीं विचारता तुमी कितें सोदतात कितें भायर पडलां तुमचें तुमी सोदून कितें येतात आनी तो ते एकचपणे गलबलू जातात. तांकां कितें सांगचें म्हूण कळना. ते सगळेच गलिबिली जातात आनी तो तातूंत ते म्हणटात मेस्त्री म्हळ्यार राब्बी मेस्त्री तूं खंय रावताय तुज्या विशयांत आमी आयकलां स्नान युजवानूच तुज्या विशयांत जायतें सांगलां तूं खंय रावताय तें आमी पळयसाय. तो जेजू म्हणटा ये आनी पळया कमेंट्सी रिलिजियस बेसाक भरती जातल्यांक 10वी जाल्या उपरांत कमेंट्सी प्रोग्राम आसता. ये आनी पळया कॉमेंट कशें आसा कॅम्पस कशें आसा आनी आमचे जिवीताची रीत कशी आसा ये पळया तुमकां सही म्हूण बगलें जाल्यार तुमकां पसंद येचें जालें जाल्यार तुमी जॉयन जायत कमेंट्सी. तशेंच जेजू म्हणटा ये आनी पळया आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले ताच्या संगाता गेले आनी हांगासर बरयणार स्थानीक जुवांव म्हणटा हांगासर बरयणार जुवांव अंजलिस्ट म्हणटा ते ताचे संगाता रावले. पळोवंक गेल्ले मनीस ते ताच्या संगाता रावले. पळोवंक गेल्ले मनीस ते ताच्या संगाताच रावले. ते त्या दीस ताच्या संगाता रावले. तर आमकां एक सवाल उपसता मतीक ते खंय रावले जेजू खंय रावतालो जेजूचें घर कशें आसलें त्या विशयांत तो बिलकूल सांगिना. तो इतलें सांगता ते त्या दीस ताच्या संगाता रावले. पळोवंक गेल्ले वळख नातले मनीस फकत पळोवंक गेल्ले ते ताच्या संगाता रावले. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो जेजून म्हणलें आसा कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात मनशा पुताक माथें देखूंक सयत सुवात ना. पळया कोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंटेर आसात मनशा पुताक माथें देखूंक सयत सुवात ना. ताका जल्मोवंक खंयचेंय छत्र मेळ्ळें ना खंयचींय घरां मेळ्ळीं नात. गोरवांच्या गोठ्यांत कावणेर भुमीच्या आनी आकाशा मदल्या उबार सुवातेर कावणेर तो जल्मलो. ताका स्वंत गांवाक फाटीं येवंक जावंक ना. इजिप्ताक पलायन ताणें केलें. हडल्यांनी शहरांनी ताका रीक मेळ्ळी ना. ताका इन्कार केलो. तो पेद्रूच्या ससूमायेच्या घरा रावलो. जाक्याच्या घरा रावलो. लाजाराच्या घरा रावलो. दोनीच्या सुकणार तकली दवरून ताणें विशव घेतलो. ताका ताचेंच म्हणलें स्वंत घर नातलें. ताचेंच म्हणलें स्वंत कांयच नातलें. मात्र न्ही मरोवंक ताका सुवात मेळ्ळी ना. भुमी आनी आकाशा मदें कुर्सारूम कळोवन तो मेलो. मेल्या उपरांत पुरूंक ताका तसोच म्हणलो फोंडू ताका लाभलो ना. अरिमाते जेजू फोंडू ताका भाड्याक दिलो. पण म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तरी वांजेलिस्त जुवांव म्हणटा ते ताच्या सांगाता रावले. खंयसर जेजूचें घर खंय आसलें खंयसर जेजू रावलो. खंयसर पळय मोग आसा थंयसर जेजू रावता. खंयसर पळय येवकार आसा स्वागत आसा थंयसर जेजू रावता. खंयसर पळय सोडदोड आसा बोगसाणें आसा थंयसर जेजू रावता. खंयसर पळय सोंसणीकाय आसा थंयसर जेजू रावता. खंयसर पळय संतोश आसा समाधान आसा शांती आसा
थंयसर जेजू रावता. खंयसरपणे मागण्याचें वातावरण आसा, देवाचें आजरपण आसा, थंयसर जेजू रावता. झगडें आशिल्ले कडेन, अशांती आशिल्ले कडेन, पियेवण आशिल्ले कडेन, माराफार आशिल्ले कडेन, मोसोर आशिल्ले कडेन, राग आशिल्ले कडेन, द्वेश आशिल्ले कडेन, स्वार्थ आशिल्ले कडेन जेजू रावंक कुशी व्हरना. जेजू रावना. थंयसून भायसर चलता तो, आपल्या पांयांची धूळ पापण चलता तो रावता. मोग आशिल्ले कडेन, सोंसणीकाय आशिल्ले कडेन, बोगसण आशिल्ले कडेन, सोडसड आशिल्ले कडेन, शांती समाधान आशिल्ले कडेन, सोंसणीकाय आशिल्ले कडेन, मागण्याचें जिवीत, मागण्याचें वातावरण आशिल्ले कडेन जेजू रावता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तर जेजू आमच्या संगाता रावूंक खुशी व्हरता. जेजूनी आमच्या संगाता रावो जाय म्हूण आमकां आशा आसा. जेजूनी आमच्या घरांत रावो जाय, आमच्या जिवितांत रावो जाय, आमच्या कुटुंबांत रावो जाय म्हणली व्हरती आशा आमकां आसा. आनी जेजू किती आशा आसा. पूण जेजूक रावचें तसलें वातावरण हांवें रुता करी जाय. जेजूक रावचें तसलें एक एटमॉस्फियर हांवें आसा करी जाय. जर तर हांव झगडटां, जर तर हांव रागार जाता, जर तर हांव मोसरान भरता, जर तर हांव स्वार्थान आसा, जर तर हांव ना सोंसणीकायेन आसा, हांव झगड्याची मार, मोसराची हांव झाळ, आनी विशेश करून मागणें ना, रजार ना, कुटुंबांत शांती ना, समाधान ना जाल्यार त्या घरांत जेजू रावंक कशी व्हरना. त्या जिवितांत जेजू आसना. थंयसर देंवसार मात्र आसता. देखून जेजून आसाचें जाल्यार हांवें समाधानी जावंक जाय, हांवें सोंसणीक जावंक जाय, हांवें मोगाचो मनीस जावंक जाय, हांवें त्यागी जावंक जाय, हांवें निस्वार्थी जावंक जाय, नितीचो मनीस जावंक जाय, मागण्याचो मनीस जावंक जाय, देवाचो भुरगो जावंक जाय, जेजूचें आजरपण आसलेलो व्यक्ती हांवें जावंक जाय. आनी तो व्हड जेजू आमच्या संगाता रावतलो. आनी जेजू आमच्या घरांत रावतलो, म्हज्या जिवितांत रावतलो. आनी तेन्ना हांव कित्याकच चलवंचो ना, कितेंगच म्हाका नुकसाण जावचें ना. देखून सांत पावलो म्हणटा, जेन्ना तुमी म्हज्या बगलेक आसा, जेन्ना तुमी म्हज्या पक्षेक आसा, म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा, कोण सुना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सामुएलाच्या ग्रंथांत देव सामुएलाक 3 पुटी आपयता. 3 पुटी आपयता. सामुएल न्हिदेंत आसलो. तो चिंता एली आपयता कोण ना म्हण तो एली लागीं वेता, तुवें आपयलें गे म्हाका. हांवें आपोवना, तूं न्हिदें पुता. 3 पोटी आनी 3रे पोटी 4थे पोटी ताका आयकल्ल्या वेळार हांव हांगा आसा, आयकता तुजो साकोर, उलय सोम्या, आयकता तुजो साकोर, हांव हांगा आसा. पळया, सामुएला सांगाता देव रावलो, सामुएला सांगाता देव खेळ्ळो, सामुएला सांगाता देव वाडलो. आनी अशें सामुएल कुडीन आनी जाणवायन वाडलो. आनी सामुएलाचें उतर केदींच निर्फळ जावंक ना. कित्याक सामुएला थंय देवाचें आजरपण आशिल्लें. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांती सांत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन बोवा पुरबाय म्हणटा, आमची कूड ती पवित्रात्म्याचें मंदीर तें पवित्र आमी सांबाळूंक जाय. देखून ह्या कुडी मुखांत्र देवाक आमी महिमा दिवंक जाय. ह्या कुडी मुखांत्र देवाक आमी आमच्या घरांत, आमच्या कुडींत जागो दिवंक जाय. तवळ आमचें जिवीत फुलतलें, प्रकाश बरी जातलें, आनी आमचें जिवीत संतोष बरी जातलें, सार्थक जातलें. आनी आमी खंयचेंय काम करता तें यशस्वी जावन पंथा पावतलें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिताना मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोम्याक सदांच आमचे ते रावंक जाय आसची कृपे देणी, जाय आसले गुण ते कितें सुस्निकायाचे, मोगाचे, सोडदोडीचे, मैपसाचे, शांतीचे, समाधानाचे, मागण्याच्या वातावरणाचे ते सगळे गुण आमचे ते रोत जावं दीत. सोमी सदांच म्हज्या जिवितांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत वस्ती करून दी म्हण मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएका देवा त्या आसलो आमचो बाबार तूं सारया. सगळीं सांगाता म्हणया, सतमंता देवाक, सर्वद्वेदारा बापाक, सर्ग आनी विरुद्धमेच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्ल्यास्पताक आमच्या सोम्या, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, अवकार मर्येतान जल्मलो, 5 बिलां ताणें सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेबिलो, तो मेल्ले मदें देवलो, 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्वद्वेदा देवाच्या उजव्या बसला, थंय तांच्या जिवांनी मेल्ल्यान ती मर्स येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकाचें मोक्षणे, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगळ भावानो भयणीनो, आमी उसारलेल्या त्या सभावार्थान आमची मागणी, आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी परिस्थितीक भियेनासतना आपणाक लागून आपोवणें आनी मिसांव धैर्यान परगट करूंक तांकां कृपानी
पवित्रात्म्याची ससाई लाभई म्हणून आम्ही मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी, राजकीय मुखेल्यांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी, धार्मिक मुखेल्यांनी राष्ट्राच्या परजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांचे उदार मन निस्वार्थी काळीज सदांच तांकां लाभय म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन बावर्तान आनी देखीन देवबिरादेचें कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय आशिल्ली कृपा जाणवाय दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी देवापणी फुलोवन दीत भुरग्यांनी इवजनांनी देवापणाक आकर्शीत जावन सम्यक जेजू क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक कृपा फावो जावं. कुटुंबांनी मागण्याचो आनी बक्षणाचो स्पिरीट सोडून दी. वडिलांनी आपली जबाबदारी मोगान आनी धैर्यान करूंक तुजो आदार तांकां दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं कश्ट येतल्या आनी इतर पिडेनी कश्ट येतल्या सर्व भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. निराशे जाल्ल्यांक आनी काम नासतना कश्ट येतल्या समेस्त भाव भयणींक बुजवण आनी आदार दी म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या संदर्भात मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भक्तिकांचेर तुजी कृपाळ बेसांव घाल. तांच्या कश्टा संकश्टांक आदार आनी कृपा फावो कर. तांच्या आपोवण्याक सरी जाल्ले जिणी जिवंक तुजो आदार तांकां दी. तांचे सगळे कश्ट फूड करूंक तांकां आनी त्या कश्टांत जय जोडूंक जाय सगळी कृपा तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या कसकी गरजां खातीर आमी मागया. जे कोणा मागतान वसिला तांचो उडास काडून तांचे बसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसालेली आमची मागणी तुका समर्पण दिता. तुजे कुशी वय तर सर्व संगती जे कितें आमच्या काळजां मनीत आसात त्यान तूं आमकां फावो कर. तुज्या पुताक फावो तुजी सुवात आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांनी आसा करूंक जायची सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. येसुम्या तुका दी कितें हांव जावं काणीक म्हजी. हातां बोटां सर्वेस्पराच्या संविधारपणा दिला तो मुगा ताका सोरो देनी तुझ्या मोगात. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन आमार उतरां तुझ्या. म्हाका भेटोन दिता स्वादीक तुझे सेवेक सोम्या आवाज धाकता. ये सोम्या तुका दी कितें हांव जावं काणीक म्हजी. हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो ताका सोरो देनी तुझ्या मोगात. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पयसुपाच्या आदावास स्फोर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों. तुमचे सोवे आस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय भोभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो आमी तुजे सवेची येता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगर सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रात्म्या वरवीं
जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो सासनाचो गोठ बोगूंक आमी बरवशान रावता ह्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजपांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता Povit, 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 povit albaraso servis potu, sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. सर्वेश्वराची नावी येतात ताका जय 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 जय. उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. मगळ भावानो भयणीनो भोव पवित्र घडयात आमी समरंता हे संदर्भार सगळें आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमचें घर आनी सगळें आमचें जिवीत सोम्याच्या कुडी रक्ताक आमी समर्पण दिवया. सोम्याचें आजारपण निरंतर आमचें तें आसूं दी म्हूण आमी मागया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सोगोट परगटुया सोम्या जेजू आमी होवुंडोका आनी हे कालसीन ते पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगडता. बाबा जेजूच्या मरणासन पुनर्जिवानपणासन मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बाबा साहेबा पिटर पौल आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवस दवरमेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मली देवाच्या माया संगती दिसपती बागे वजुजे बागे धर्मदुतां बागे वजुतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडंदराची आचना मतीन दवरना ताणें शिकलेले मागणे भोभक्तीपणी सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुझी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची इस्कुलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बोगोस नेमकां तळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार देव कृणे जिवितां समाधान संतोश आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजू क्रिस्त चेणे बरोबर शानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या ववर्ताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनीक पोटान सांबाळ तूं जे त्याने राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे माय मगो सुगुर्द जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाची शेळिये संसाराचे पाप करते आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाची शेळिये संसाराचे पाप करते रे आमची काकूत कर आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करते रे आमकां शांती दी आमकां शांती दी सगळी मिदी बिगल्या हांगासर पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमकां समेज ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणून स्नानी सुवावन ह्या सुमयाक आमची वळख करून दिल्ली ह्या सुमयाक आमचो कर्ण घेवंक आमच्या कुटुंबांत जिवंक आमच्या जिवितांत आमचो कर्ण घेवंक उलो दिता ती इशिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुमया तुवें आमचे भितर येवचे भाग म्हाका पवना पूण तुजे कसुत्रांत म्हाका बरी भलायकी मेळटली मकळ भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ वो सुमयेचें मांस उंड्या रुपीन सेवूंक आमकां साध्य ना तरी आत्मीक रुपान सुमयाक सेवचे प्रयत्न करया पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया सौम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासा तुज्या म्हाका धादोस कर तूं जेजू म्हज्या सौम्या असल्यार मुझे बरोबर नाका म्हाका दुसरो आधार संवसारांत ह्या जिणेतारू मुझे सुरक्षीत न्हय ते तुजे विने ये जेजू काळजांत म्हज्या आदार जिणेन म्हज्या ये जेजू काळजांत म्हज्या आदार जिणेन म्हज्या प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुवें आमकां एका सर्गेच्या उंड्यान दादोशी केल्या तर एका काळजान एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान भर
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. मगळ भावानो भयणीनो भोव भक्तीपणान हे मिसाच्या बलिदान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देव बरें करूं म्हणटा. देवाचे भरपूर आशिर्वाद हांव मागतां. देव बरें करूं. प्रते रितीन भाऊ मॅक्सिक भावा पुरब्याचें संगीत करून आमकां मागोवंक कुमक केल्या. सगळे मिसाची मंडवळ केल्ल्या भाऊ जॉयसन आसूं वासूंक आदार दिल्ल्या भयण विल्मा आसूं उपकार भोव उरता. हे मिसाचें बलिदान माध्यम मोगान पडोवच्या खातीर वर्त्या मनान वर्ती सेवा दिवन हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी पळोवचें वर्तेक भाग फोव करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल मनेस्त विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी आनी सगळ्या कुटुंबाचो मनपूर्वकी उपकार भोव उरता. देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता. मगरच्या भावना भयणीनो कोरोना पिडा येवन सुमार 1 वर्स जालें. मार्चाच्या सुमार 16 तारखेर आदल्या वर्सा इस्कॉलां बंद जाल्लीं आजुनूय उक्तीं जावंक नात. 10वी आनी PUC क्लासीचे क्लासीच्या भुरग्यांक मात्र जानेवारीच्या 1 तारखेतावन इस्कॉलां उक्तीं जाल्यांत. उरलेल्या भुरग्यांक इस्कॉलां उक्तीं जावंक नात. विद्यागमा क्लास आरंभ जाल्या पूण तांणी कड्ड्यान इस्कॉलाक येसय म्हणना. खुशी आसल्यान मात्र येवयेत नाजाल्यार भुरग्यांक ऑनलायन मुखांतर क्लास करूंक सरकारान आदेश दिला. अशें आसतना आमच्या इस्कॉलांनी भुरगीं येनात, फीजय दिनात आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी वळख जाल्या. आमचें सांजुदाक समर्पिल्लें इंग्लीश मिडियम इस्कॉल तें सुरू जावन 5-6 वर्सां जालीं. मात्र असल्या ल्हान बाळपणारासच्या आमच्या इस्कॉलाक हें कोरोना लॉकडावन ताच्या उपरांतली इस्कॉल बंद व्हडलो एक मार दिवंक शकला. आमच्या इस्कॉलांतल्या टिचरां शिक्षकां ऑनलायन क्लास करते आसात, भुरग्यांक शिकप दिते आसात. पूण पेरंट्सां भुरग्यांच्या आवय बापाय फीज भरनात. तांकां वताय करूं की आमकां जायना, सरकार ताका अवकाश करून दिना. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी आसा. कांय इल्लेशें बांदपाचें नेणें काम पुरा बाकी आसा. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमी आसतना तुमकां कोणाकय कांय इल्लीशी कुमक करी जाय म्हूण बगता जाल्यार तुमकां स्वागत आसा. हांवें दड म्हणसर तुमचे लागीं कांय विचारूंक ना. पूण आतां आमच्या इस्कॉलाच्या तर्फेन भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर इस्कॉलाच्या बऱ्यापणा खातीर कांय तरी तुमकां कुमक करूंक आसा जाल्यार तुमी आमच्या इस्कॉलाक कुमक करियेत. इस्कॉलाचे अकावंट नंबर आमी तुमकां हांगासर डिस्प्ले करता. ताका तुमची फुलाची पाकळी दिवन आदार दिया म्हूण विनंती करता. तुमी दिल्ल्या त्या दाना वरवीं आमची इस्कॉल तें प्रगतीच्या पावंडा पावोवंक कांय तरी मुखार वचोवंक आमकां आदार जातलो. नाजाल्यार आमकां भोव कश्टांचें जाता. असल्या कश्टांच्या संदिग्ध परिस्थितींत तुमी आमकां सांगात दी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फाटल्या 1 वर्सांत हांव निरंतरी आमी तुमच्या खातीर मागोन आसा. आनी मुखारय तुमच्या खातीर मागतले हांव. आमच्या खातीर मागा, आमकां सहकार दिया म्हूण विनंती करता. देव बरें करूं. आमी सगळीं दिमी घालया. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धडता. देवाचे व्हड उपकार. सोम्या मी वेता की तुझी गाता, उपकारास तुझ्या अर्गां दिता. वाटेन तुझे सोलो, मोगन तुझ्या रावो, संदेश तुझो गाजो, आदर मागता. उतर तुझे सोम्या ऐकून पाटलाव तुझो करता. उतरान करनेन बरें जिणेन बापाक महिमा दिता. उतर तुझे सोम्या ऐकून पाटलाव तुझो करता. उतरान करनेन बऱ्या जिणेन बापाक महिमा दिता. सोम्या मी वेता गीत तुझे गाता, उपकारास तुझ्या अर्गां दिता.
फिन तुझे सोलों मौगन तुझ्या रामो संदेश तुझो लाजो आदर मागता ओगाळ पुता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा भगीन गुरुसाच्या कृपेने आमच्या देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.